पिवपा उदका खात्यान अंडरग्राउंड वॉटर थेफ्ट्स नोंद केल्यात. हे फाटभुंयेर उपाय काडपाच्या यत्नाविशीं खात्यान माहिती दिली. We have to really dug out and see where the theft is. It is not possible to eliminate everything. Leakages are to the extent of 28% and water theft is at least something 10-12%. If we can reduce it by another 5%, then 5% is a big volume, which can give you a serve two constituencies extra. So आम्ही थेफ्ट कशें आसा ते पळोवपाक मेकॅनिझम करतात. ताजे खातीर आमी प्रेशर घालतले, 2 एंडाचे प्रेशर घालून हाव मेनी connections are given, how much water will be drawn and how much pressure is low. Accordingly, there is a theft which is not counted on any of the meters. So this is the way we are trying to fix 2 poles, and within those 2 poles, आमी जर pressure घाले equipment devices and find out 50 years old pipelines we are trying to get replaced. Right now there is a leakage is over 40% of the water is going waste. We have plans to get the meters, smart meters, digitized meters. घराकडेन बसून you will be able to see how much water my house म्हणजे घराक कितें consume जाता. प्रुडंटा खातीर सगूण गावडे. पयशांचो घोळ जाला म्हूण माशेल बायलां सहकारी बँकेचेर बंदी हाडिल्ली. ही बँक परतून सुरू करपाचो सरकाराचो प्लान आसा. मार्शल महिला आसा पळय त्या संबंधीची इन्क्वायरी चल्ल्या आनी चड करून आमची रिवायव करतात बँक. ही बँक परत चालू करता. सर तुम्ही डिजिटलायझेशनाचो एक सांगले ते ताजे पयलीं मॅक्सिमम लिमीट म्हणजे एप्रील 2026 डिसेंबर पण ताजे पयलीं जावपाक जाय. नवीन जी सहकाराची बिल्डिंग येतली म्हटल्यार ती केन्ना येतली, केन्ना पर्यंत? आता मार्च पर्यंत जातली. मार्च पर्यंत. खंयसर येवपाचें? मेरशे इंडिपेंडंट बिल्डिंग. जमलेल्या फुडल्या विकाक इन्स्पेक्शन आनी भाऊ म्हापसा अर्बनाची कितें लोकांची परत म्हापसा अर्बना पयलीं अंडर रिझर्व बँक तांणी लिक्विडेटर अपॉइंट केला. प्रुडंटा खातीर रुपेश रावत. Basically, there are 2 major work that will be shortly executed in Vasco. One is the extension of the road under bridge, and second is the road widening, that is from Mangur to Vasco. So the MLA wanted both these works to be executed in coordination with each other. So actually on Monday we had conducted a site inspection, and today we had also a meeting in my office. So various departments like electricity, PWD, then sewerage, drinking water, even a traffic PR, they were all present. म्हणजे 17 तारखेपासून आम्ही ते रेल्वे अंडरब्रिजाचें काम चालू आसा, ताजे बरोबर वायडनिंगाचें काम चालू आसा. सो 2 मोठी कामां थंय स्टार्ट जाता. ताज्या खातीर थंय 5 दीस तांकां रोड क्लोजर जाय आशिल्लो. तातूंत भितर खुबशे युटिलिटीज थंय आसा, सिवरेज आसा, लायटीचें हें आसा. फुडें आमी अंडरग्राउंड केबलिंग करतले जाल्यार ताचें प्रोविजन आमकां आतांच करपाक जाय. मागीर सिवरेजीचें शिफ्टींग आसा, तांकां एक पंपींग स्टेशनाक आमी थंय एक प्रोविजन करपाक जाय आशिल्लें. सो अशें सगळ्या डिपार्टमेंट्सांक आपोवन आमी जे कॉन्ट्रॅक्टर काम करपा आसा तांकांय आपयले, रेल्वेचे मनीस आशिल्ले. सो एक कॉर्डिनेटेड एफर्ट करपा खातीर आमी आज ती मिटींग आपयली. तातूंत ट्राफिकूय आशिल्लो, डिवायसपी आशिल्लो. मेजर एकूच आमकां 5 दिसां खातीर टोटल रोड खंयचो क्लोज करचो पडटलो. बाकीचे सगळे दीस जेन्ना म्हयनोभर काम चालू आसतलें तेन्ना सगळे ट्राफिकेक प्रॉब्लेम जावपा ना. ऑल्टरनेट आमी डायवर्जन सगळी केल्ली आसा. देवी नवदुर्गेची जात्रा मुखेल उत्सव 2 दीस चलता. फातोडेर देवीचो रथ भायर काडटात. रथाक घे म्हूण गर्दी आसता. रथ जाले उपरांत लोक नुस्तें घेवन घरा वता. अशी आगळी वेगळी परंपरा आसा. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.
जॉब स्कॅम प्रकरणात पूजा नायकान प्रुडंटाकडे उलयतना 2 सरकारी अधिकाऱ्यांनी पैसे घेऊन नोकरी दिता म्हणून सांगून फटयले असे आरोप केले. ते उपरांत जॉब स्कॅम प्रकरणात नवो FIR दाखल जाल्लो. आता SP म्हणटा पूजाचे चौकशे वेळार 2 अधिकाऱ्यांची नांवां मुखार आयल्यात. आरोप सिद्ध जाय मेरेन नांवां गुपीत. मजगती राजकारण्याचे नाव चौकशेक आयला, मात आरोपी म्हणून खंय उल्लेख ना. तो हमने फ्लैट का जो ओनर है उससे हमने इंक्वायरी की कि आपके फ्लैट में कभी इस तरीके से कोई गवर्नमेंट ऑफिसर यहाँ पर आते थे क्या कभी, और उसमें कोई पैसे का ट्रांजैक्शन होता था कि नहीं. तो गवर्नमेंट जो फ्लैट ओनर है उन्होंने हमको पूरे रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस किए और उसमें उन्होंने बताया कि इस फ्लैट में हमेशा से होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट रहे हैं. 2019 ऑनवर्ड्स जब से ये एलिगेशन पूजा नायक ने बोला है तब से ये उस फ्लैट में सिर्फ होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स ही रहे हैं. और अभी तक जो उन्होंने बताए हैं चीजें वो कोरोबरेट नहीं हो रही हैं, तो उनके जेन्युइनिटी पे थोड़ा हमको डाउट है. पॉलिटिशियन को अक्यूज नहीं किया है. उन्होंने एक चैनल को जो इंटरव्यू 3 लोगों का नाम दिया है उन्होंने. पॉलिटिशियन को अक्यूज नहीं किया है, मैं ये बोल रहा हूँ आपको. शी हैज नॉट अक्यूज एनी मिनिस्टर. बट नाम लिया है किसी का? नाम लिया है बट अक्यूज नहीं किया. बट लास्ट ईयर पुलिस ने जो एग्जामिन किया था उसमें ये चीजें नहीं आई क्या? ऑन रिकॉर्ड कुछ भी नहीं आया सर. लास्ट ईयर CM ने जो इंस्ट्रक्ट दिया है सबका पैसा वापस मिलेगा, तो पुलिस ने 1 साल में क्या किया इसके ऊपर? उसमें रिकवरी किया है पुलिस ने इसके एसेट्स का और उसके जो भी प्रॉपर्टीज थी, तो उसको हम कोर्ट के थ्रू प्रोसेस में है वो सारी चीजें. कितना सर ये 72 CR का मामला है, ये जो पैसा है वो कहाँ तक गया है? तो पूजा के वहाँ पे ही है या वो है? अभी उन्होंने बताना शुरू किया है कि मैंने इस ऑफिसर को इस ऑफिसर ने मुझसे इतने जॉब्स का प्रॉमिस करके पैसा लिया, तो वो देखते हैं उनको मिसगाइड कर रहे हैं ऐसा लगता है, क्योंकि उसने भी वो बोला है कि पहले भी इसने नाम लिया. दैट इज अप टू यू टू ड्रॉ कंक्लूजन. बट सर ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दोडामार्ग गोंयच्या बॉर्डरी वेलो पुलिसांचो एक व्हिडिओ व्हायरल गेला. कोल्हापूरचो ट्युरिस्ट आदवोगाद संतोष म्हणटा पुलीस ह्या व्हिडिओंत लांच मागतात. पाठीमागे दिली, पाठीमागे घेतली, पाठीमागे पोलिसांनी घेतली, पाठीमागे घेतले आसनोड्याला. आज तू इकडे देतो काय नाही देत नाही मला, बस असं एवढंच सांगतो. आसनोड्याला घेतलेली तू इकडे देत नाही बरं, नाही देत. डबल होत इकडे देत नाही तू. तुम्ही म्हटलं का तिथे एकच सांगितलं. इकडे देत नाही मला एवढंच सांग, म्हणजे मग गाडी सुटतो तुझे. आवश्यकता पण नाही. मॉर्निंगला देतो 5ला. 5ला देतो. ते मला लागत नाही काम इकडे. Goa police is forcefully come here, sir. Come here. My driver is not working, sir. Really not working, sir. Please, sir. Please help me, sir. आमचे 4-5 मित्र माझ्या सोबत होते. दोडामार्ग गोवा जी बाउंड्रीवरती जे काही पोलीस होते ते ड्रायव्हिंग लायसन्स विसरल्यानंतर मी त्यांना विनंती केली की मी घराकडनं मागून घेतो. मात्र ते म्हणायला लागले 500 रुपये तुम्हाला द्यावे लागतील. 500 रुपये दिल्यानंतर त्यांनी पावती द्यायला नकार दिला. त्याच स्पॉटला कर्नाटकची एक गाडी आली होती आणि ती कर्नाटकच्या गाडीमध्ये 5 मुलं होती, ज्याच्यामध्ये ड्रायव्हर जे होते ते नॉन ड्रिंकर होते, चांगलं सभ्य मुलगा होतं, त्यांच्याकडे डॉक्युमेंट होते, सगळं काही होतं. तरी सुद्धा त्यांच्याकडे पैशांची त्यांनी मागणी केली. त्याच लोकांनी, तेच पोलीस ऑफिसरने आणि त्याला मारहाण केली आणि तो व्हिडिओ एवढा गेला की सगळ्या महाराष्ट्रावर गोव्यामध्ये गेला. त्याच्यानंतर SP साहेबांनी मला बोलवून घेतलं. पोलीस हॅरेसमेंट जी आहे ना ती थांबली पाहिजेत आणि जे माझी मागणी एकच आहे, डिमांड, जे 3 पोलीस जे आहेत जे मी आता दाखवलेत त्यांच्यावरती कारवाई झाली पाहिजे. गोव्याचे लोक चांगले आहेत, गोव्यातले सगळं जे बदनाम जे केले ना ते मला वाटते की पोलिसांनीच करायला. मस्कती उत्तर गोंयचो SP राहुल गुप्ताक हाचे विशीं विचारल्यार तो सांगता इंक्वायरी चालू आहे. SDPO बिचोले इंक्वायरी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. एके वटेन ZP वेंचणुकेची तयारी सुरू जाल्या जाल्यार दुसरे वटेन पणजे महापालिका वेंचणुकेच्या तयारेंत एकामेकाचेर आरोप प्रत्यारोप सुरू. उत्पल पर्रीकार खंय पणजेत 30 वार्डांनी उमेदवार घालतलो. विचित्र आसा, म्हणजे खंय तरी फक्त कॉमर्शियल प्रोजेक्टा खातीरूच पणजे इंट्रस्ट आसा अशें दिसता. हाका कांय रिस्पॉन्सिबिलिटीच घेना तो. एनी पणजे कितले विशय आसा, पार्किंग विशय आसा. CCP येता आनी थंय पॅनल घालपाच्या खातीर आमचे प्रयत्न चालू आसा. खंय पावला तुमचे ते पॅनल घालपाक चालू आसा. ते आपोआप रायट टायमार वील अनाउन्स. बट तुम्ही घालता पॅनल? पॅनल घातले पणजेकारांक बरें ऑप्शन आसूंक जाय. हे आमकां क्लियर आसा. हे हांच्या हातान दिल्यार ते असली उत्तरां मेळटली सगळ्यांक. अशें तुम्ही कोण तरी बरे सगळे विशय घेतलो. आज खंयचोय कावन्सिलर पळयल्यार ते कुटे कशे उबे रावता. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत.
In Rama Kankunkar attempt to murder case, all the 8 accused, including Genito Cardozo, on Thursday were produced before the North Goa District and Sessions Court. The court, after a brief hearing, extended their judicial custody for another 14 days. Meanwhile, Panjim Police and the investigation officer have the deadline of 18th November to file the charge sheet in this matter, as all the accused are under custody, and as per law, if the charge sheet is not filed within 60 days since arrest, then the accused will automatically be bailed out. Mukesh Kumar for Prudent. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर उमेदवार थारावपाक बीजेपीच्यो बसका सुरू जाल्यात. कॅन्डिडेट सिलेक्शनाची मिटींग सुरू आहा ते अजून काय कोण फायनलायज जावना. सगळे जाण नांवां सजेस्ट करता. इलेक्शन कमिटी जी आहा ही नांवां फायनलायज करता. आमची प्रक्रिया चालू आसा. जिल्हा पंचायतीचे कॅन्डिडेट जे आसात त्या कॅन्डिडेटाच्या संदर्भात पक्षान एक लोकशाहीची पद्दत आसा आनी तातूंत भितर युनिमसली कॅन्डिडेट सिलेक्शन जाता. नांवां केन्ना मेरेन डिक्लेअर जातले? येणाऱ्या एक 2-4 दिवसां भितर सगळें सिलेक्शन. काँग्रेसीनूय तयारी सुरू केल्या. शॉर्टलिस्ट खंय रोखडेच येतले. कितें कॅन्डिडेट शॉर्टलिस्ट केल्ले आतां पळय आमी एप्लिकेशनां जी मागयल्ली ती सगळी आमचे कडेन आयिल्ली आसा पुराय 50 मतदारसंघाची. सो त्या बेसिसाचेर कशें शॉर्टलिस्ट करप, कोण कॅन्डिडेट खंय कितें तें ताचेर आमची चर्चा जाली. द फायनल लिस्ट ऑफ द कॅन्डिडेट्स वील बी डिक्लेअर्ड. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मॅडम एक न्यूज येता की ट्रॅव्हलर कितें तरी तुमी धरल्या म्हणून. कितें इन्सिडेंट कितें आशिल्लो मॅडम तो? ना आमकां कंप्लेन येयल्ली की भायल्यो बोटी आहाय म्हणून आमचे वॉटर भितर. सो आमी आमचे आतां पेट्रोल वेसल रिपेर करून हाडलोली. सो आमी ती ट्रायल घेताय, ट्रायल रावंड. सो ताका पेट्रोलिंगा धाडले ती वेसलाचेर. आनी एक वेसल आनी एक वेसल विथ कोस्टल पुलीस आनी आमचे जॉयंट. सो एक बोट सावथा गेल्ली, एक बोट नॉर्था गेल्ली. सो ही आमची पेट्रोल वेसल आमी 3 बोटी धरल्यो वास्को एरिया. तांकां आतां हाडले ऑलमोस्ट हॅव रीच द जेटी नाव. सो दे वील डू द फॉर्मेलिटीज. ऑथरायज्ड ऑफिसर. खंयसरल्यो काय म्हणून ते ओरिजिनली खंयसरल्यो ते आयडिया गावला कितें? कर्नाटकाच्यो बोटी. कर्नाटकाच्यो. ओके ओके ओके. देशाचो विकसीत भारत 2047 जाता आसतना त्या डेव्हलपमेंटात म्हाजो सहभाग कितें आसतलो? आपूण जरी आपलो थोडोसो जरी डेव्हलपमेंट केलो आसत जाल्यार देशाच्या विकासात आपूण सहभागी जाता. आमचो थोड्या दिसाच्या भितर 19 डिसेंबर 2025 विकसीत गोवा 2037 हो प्लॅन आमी हो विजनरी प्लॅन आमी लोकांच्या मुखार दवरता. तितून प्रत्येकान आपलें कॉन्ट्रिब्युशन आसचें आनी तातूंतल्यान आपलोय वांटो आसचो. हाच्या खातीर सगळें काम करीत जाल्यार आमी विकसीत गोवा 2037 आनी विकसीत भारत 2047 हे पुराय करपाक शकतले. राज्यसभा खासदार सदानंद शेट टानावडे हांणी खासदार निधींतल्यान टागोर शिक्षणीक संस्था आनी फिजिओथेरपी, नॅचरोथेरपी आनी योगीक सायन्स महाविद्यालयाक स्कूल बसी भेटयल्यो. नवीन बसी साई नर्सिंग आनी टागोर हायस्कूल ह्या दोनूय इंस्टिट्यूटांत 2 नवीन बसी अंडर एमपीएलडी खासदार निधींतल्यान तुमकां सांगून सुपूर्द केल्ले आसा. डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या हस्ते आनी त्यामुळे एक नवीन तुमच्या हातूंतल्यान एक एडिशन जाल्लें आसा. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. फाटलो 1.5 म्हयनो तिलारी वन्य क्षेत्रांतल्यान गोंय महाराष्ट्र शिमे वाठारांत आयिल्लो ओंकार हत्ती शेतकऱ्यांचे बरेच लुकसाण करता. आतां तो मनशांच्या लागीं येवपाक लागला. कोणाचेरय हल्लो करीत म्हूण लोकांक हुस्को. ताका सैमीक अधिवासांत व्हरचो म्हूण बॉम्बे हायकोर्टात जनहीत याचिका दाखल जाल्ली. बुधवारा बॉम्बे हायकोर्टाच्या कोल्हापूर सर्कीट बेंचा मुखार प्रकरण सुनावणेक आयलें. ओंकार हत्याक तात्पुरता वंतरात धाडचो तशेंच उचेले समिती स्थापन करून ताचे सैमीक अधिवासाचो योग्य निर्णय घेवचो कोल्हापूर सर्किट बेंचाचो आदेश. ओंकार हत्तीला पकडण्याच्या संदर्भात परवानगी दिलेली आहे आणि शेवटी त्याचा अधिवास कुठला असावा याबद्दल हाय पॉवर कमिटी असते आणि त्यांनी या संदर्भातला नंतर निर्णय घ्यावा असा निर्णय माननीय कोर्टाने दिलेला आहे. त्याला मुळात ताब्यात घेणं आवश्यक आहे कारण लोकांचं नुकसान होत आहे आणि त्याच्याचबरोबर हाय पॉवर कमिटीचे जे अधिकार आहेत ते वापरून तो वनतारामध्ये राहील की त्याला अन्यत्र अधिवासात पाठवायला लागेल याचा निर्णय पुढच्या काळात होणार आहे. परंतु आज तरी महत्त्वाची बाब आहे की त्याला कॅप्चर करण्याची परवानगी
ही माननीय न्यायालयाने तो हा नाही आहे. काही काळापूर्वी कर्नाटकमध्ये ज्या वेळेला दुष्काळ होता त्यावेळेला ती हत्ती तिथून सिंधुदुर्गमध्ये आलेले आहेत आणि त्या दृष्टीने त्यांना त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासात पाठवणं हे जास्त योग्य आहे असं मला स्वतःला वाटतं. प्रुडंटा खातीर साहिल नार्वेकर. लोकांक फेक ट्रॅफिक चलन व्हॉट्सॲप मेसेजीन सर्क्युलेट जाता. ती समज लिंक क्लिक केली आणि APK फायल डावनलोड करून इन्स्टॉलूय केली जाल्यार सगळो तुमचो फोनाचो कंट्रोल त्या फटींग लोकां कडेन पावता. मागीर तुमचो सगळो डेटा तांच्या कडेन पावले की ते बँक अकावंटाचे मिसयूज करून तुमचे पयशे ट्रान्सफर करतात. म्हण पुलिसेन एडवायजरी म्हटला की कसली मेसेज आयली जाल्यार क्लिक करपाची न्ही आनी APK फायल आयली जाल्यार डावनलोड करची न्ही म्हणून सांगला. अशी समज तुमकां मेसेज आयली आनी ती क्लिक केली जाल्यार रोखडेच 1930 चेर रिपोर्ट करचो वा सायबर क्रायमाची वेबसायटीचेर वचून कंप्लेंट दिवची म्हणून सांगला. तेज्या फुडें गोंय पुलिसेन लोकांक एडवायज केला की अशी कसली ट्रॅफिक चलनां आयली जाल्यार ती ऑफिशियल गव्हर्मेंट पोर्टलाचेर वचूनच व्हेरीफाय करची म्हणून म्हटला. कांय दिसा पयलीं देशी पर्यटक विदेशी पर्यटकांक त्रास दितानाचो व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो. पुलिसांनी कर्नाटकांतल्या तिगांक ताब्यात घेतले. मजगती स्टँडर्ड विदेशी पर्यटक गोंयांत येवपाक जाय जाल्यार दर्या देगेचेर सुरू आशिल्ल्या बेकायदेशीर प्रकारांक आळो घालपाक जाय मायकल उलयलो. ट्युरिस्टांक हॅरस करता बिचार, तांकां अहें धरता, तांकां अहें धरता, चेडवांक अशें ओडटा आनी तेंच्या वांगडा फोटो काडपाचो प्रयत्न करता. एक मॅसेज स्ट्रॉंग वचपाक जाय. एक्चुअली दे आर नॉट ट्युरिस्ट, दे डोंट इवन स्टे इन हॉटेल्स. ते येता जीप घेवन येता, भोंवता सगळे बिचांचेर आनी परतून वयता. सो नेम ऑफ गोवा, ब्रँड गोवा शूड नॉट गेट स्पॉइल्ड. दॅट इज वाय स्ट्रिक्ट विजील ऑफ पुलीस ऑन द बीच, ऑन द प्रॉमिनाद, ऑन द मेन एरियाज हॅज टू बी मेंटेन एंड टेकन फॉरवर्ड. आमचे आदले फॉरेनर जे गोंया येताले इतली वर्सां, स्पेशली युरोपियन, स्पेशली इंग्लीश, मागीर आमचे जर्मन्स, आमचे इटालियन, आमचे स्विडीश, हे सगळे परतून येवपाची गरज आसा. आनी हे परतून येतले जाल्यार आमचें गोंय पयलें क्लीन आसपाक जाय. बीच शूड बी हॅसल फ्री. ही धाकटुली भुरगीं कोण भीक मागता, कोण आनी कितें इकता, लायटी इकता, आनी कितें इकता, हे सगळें बंद जावपाक जाय. एक मॅसेज गेली तर आमी हॅरसमेंट ऑन द बीच वील नॉट बी टॉलरेटेड. तांकां भितर उडोवपाचो, म्हणजे जे कितें तांकां 5,000 10,000 फायन आहा ते स्ट्रिक्ट करीत जाल्यार हें सगळें बंद जाता. हें सगळें बंद जायत जाल्यार गोवा इज वन ऑफ द बेस्ट नॅचरल डेस्टिनेशन. म्हणजे आमकां आनी आपोवपाची गरज ना, लोक ऑटोमॅटिकली येतले, पूण तांकां मॅसेज स्ट्रॉंग जाय. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे. EPFO पेन्शनर्स आसतात तांकां लायफ सर्टिफिकेट करपाची आसता आनी तांकां ही लायफ सर्टिफिकेट करपा खातीर जी ऑफिसीज आसा, जावं बँक्स आसा, जावं हे EPFO ऑफीस आसा, थंय तांकां येवचें पडटालें. पूण तांकां ह्यान फुडें हांगासर खंयच येवपाची गरज ना. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाने नेशन वाईड DLC कलेक्शन कॅम्पेन 4.0 लॉन्च केलं आहे. त्या अंतर्गत भारतभरातनं सर्वच प्रकारच्या पेन्शनर्सचं लाईफ सर्टिफिकेट कलेक्शन करण्यासाठीचं कॅम्पेन सुरू करण्यात आलं आहे. EPFO आरो गोवा या मोहिमेमध्ये अग्रेसर असून 2 मोबाईल ॲप्लिकेशन्स, आधार फेस ID आणि जीवन प्रमाण ॲप्लिकेशन हे डाउनलोड केल्यानंतर ते कशा प्रकारे करू शकतात. स्वतः पेन्शन दूत बनून आपण स्वतःहून दुसऱ्या आपल्या आजूबाजूच्यांचे त्यांचे जीवन प्रमाण कशा प्रकारे कलेक्ट करू शकतात याचं त्यांना प्रशिक्षण देत आहोत. ते EPFOकडे ऑटोमॅटिकली सबमिट होईल. तुम्हाला कुठल्याही ऑफिसला व्हिजिट करण्याची गरज नाही आणि हे सर्टिफिकेट पुढच्या 1 वर्षासाठी व्हॅलिड असेल. प्रायव्हेट गाडयो भाड्यान दिवपाचे प्रकार वाडल्यात. हो विशय ह्या पयलीं विधानसभेतूय चर्चेक आयिल्लो. ते उपरांत कडक कारवाई लेगीत जाल्ली. आतां तेच लोक माध्यम बदलला. आपल्या प्रायव्हेट गाडयांचे नंबर प्लेटी रंग बदलून येलो ब्लॅक लायतात आणि गाडयो भाड्यान दितात. अशा लोकांचेर कारवाई जावपाक जाय म्हूण रेंट कार असोसिएशन मागता. इन्सिडंट वाडला पयलात तुमी आसले, क्रायम चल्ला, जावं कितें इन्सिडंट जाता पळय ते सगळे कितें आतां रेंटा काराचेर येता. पूण चडश्यो गाडयो पळय आसा न्ही ह्यो जाला क्रिमिनल एक्टिविटीज जावं आनी कितें आहा पळय त्यो सगळ्यो प्रायव्हेट गाडयो रेंटाक दितात. तश्योच पळटा नंबर प्लेटी आनी मागीर टार्गेट जाता रेंटा कारवाले. कंट्रोलान येयल्ले आहा रेंटा काराच्यो. ज्यो लिगल गाडयो आहा पळय तेंचे उलयता. पूण प्रायव्हेट गाडयांचेर कांयच एक्शन जायना सद्या. प्रायव्हेट गाडयो बिनदास भाड्याक चलता, पळटी नंबर प्लेट बिनदास रेंटाक चलता.
आनी खंय ना खंय मागीर रेंटा काराचेर इश्यू जाता. सो आयज आमी मेळपाक गेल्ले तेका आनी सरान सांगलां आमकां की हो आपल्या टिमी वांगडा डिस्कस करता आनी एक्शन घेवंक स्टार्ट करता म्हणून. कितले आसतले त्यो ऑल ओव्हर गोंया पळयशे जाल्यार मोर दॅन म्हाका दिसता 2000 वयर प्रायवेट गाडयो रेंटाक चलता प्लस मल्टी नंबर प्लेट टॅक्सी जी आहा पळय चलता. आनी मागीर कितें जाता इश्यू गोंयभर कितें जाता कितेंय जालें की रेंटा कार पूण जेन्ना पळय सारके इन्क्वायरी करता ती आसता एक तर पल्टी नंबर प्लेट और प्रायवेट गाडी. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार.